आयतारा वडा पुनव जाली. घोवाक बरें आयुष्य आरोग्य मेळचें. प्रत्येक जल्मांत आपल्याक होच घोव मेळचो म्हूण सवायशीण बायलो वडाची पुजा करतात. वडाक प्रदक्षिणा घालतात. हालीं तेंपार कांय घरकान्नी इतल्यो बिजी जाल्यात तांकां सूत घेवन वडाच्यो प्रदक्षिणा काडपाक फुरसत ना. वडाच्यो ताळयो मोडून घरा बसून वडा पुनवेची फॉर्मालिदाद सुरू जाल्या. शारांनी आतां पयलीं इतले व्हडी दिसनात. तरी आसतना कितल्योश्योच बायलो वड सोदून काडून पाशयेसान तांची पुजा करतात. पळयात वडा पुनव. एकच दिवसाचा उपास करता आणि तो पौर्णिमेचा उपास करून दिसभर आपला उपास धरून वडाची पूजा करून त्याका 7 फेरे मारतात. सावित्रीने यमाकडून आपल्या नवऱ्याचे प्राण पुन्हा आणले म्हणून हा उत्सव तिच्या स्मरणार्थ साजरा केला जातो. सत्यवानाचं प्राण हाडपाक सावित्री हेचेकडे यमाकडे गेल्ली आणि तेन्नापासून ही वटपौर्णिमा चालू आहा. तशीच आतां ही आमी सगळ्यांनी चालू दवरली. वेवसायीक अभ्यासक्रमाचो फेरविचार करचो असो उलो शिक्षण मंत्री पर्रीकारान मारला. गोंयांत वोकेशनल अभ्यासक्रम सुरू केल्यार अंदूं 25 वर्सां जालीं. ते निमतान घडोवन हाडिल्ल्या सुवाळ्यांत उलयतना पर्रीकारान ही सुचोवणी केली. हॉटेल उद्देगाक लागपी आनी शेतीविशीं कोर्स नव्यान सुरू करतले अशें शिक्षण मंडळाचो अध्यक्ष रिबेलोन जाहीर केलें. हायर सेकंडरींनी वोकेशनल शिकोवपी शिक्षक, प्राचार्य आनी मंडळाच्या वांगड्यांचो मुख्यमंत्र्यान भोवमान केलो. Let us, on this 25th year, let us review the full vocational stream in all possible way. डायरेक्टराकूय हांव सांगता केन्ना तरी तुमी लीड घेवची, वोकेशन लीड घेवची, तुमच्या वांगडाय लीड घेवची. लेट अस रिव्यू द फूल कोर्सीस, लेट अस एड अप एंड लेट अस इम्प्रूव द एक्झिस्टींग कोर्स. एक सांगता हें सगळें करता आसतना कोणेच चिंता करपाची गरज ना, कोणूच बेकार जावचो ना, इतली गॅरंटी हांव दिता. वायल इम्प्रुवींग फक्त म्हजे कडेन 4 टिचर आसा म्हणून तो कोर्स आमी दवरप हो कॉन्सेप्ट न दवरता भुरगे फुडें कशें पावतले हाजेर कोर्स हे दवरप आनी मागीर टिचरांची काळजी घेवप. टिचरांक खंयच्या रस्त्यार घालप हें बरोबर न्हय, ही प्रिंसिपल म्हाकाय खबर आसा. खंयचे कोर्स चड हे करूंक जाय, एनहान्स करूंक जाय, खंयचे कोर्स चड इंटिग्रेट करूंक जाय. अपवर्ड मोबिलिटी हो गोंयाक व्हडलो प्रॉब्लेम ना, पण म्हाका दिसता गोंयांत जर ट्युरिजम आसतलो जाल्यार आनी हेल्थ जर तूं पॅरामिटर आसतले जाल्यार हाजेर ओरिएंटेड वोकेशनल कोर्स कॅन डू मच बेटर. National vocational educational qualification framework, it talks about these things. It talks about taking vocational education into the general stream, and every person who goes through the education process has their vocational component, and we in Goa very much want to start doing it. 2 areas that we will take this year will be agriculture and hospitality.
गोयच्या मराठी चित्रपट महोत्सवाचे उक्तावण शिवसेनेचो मुखेली उद्धव ठाकरे करतलो. उक्तावणाक अमिताभ बच्चन ना जाल्यार तांची घरकान्न जयाक हाडपाचे यत्न चल्ल्यात. प्रेमसूत्र ह्या सिनेमान महोत्सव सुरू जातलो. आयनॉक्स, कला अकादमी आनी येसचिंत 16 सिनेमांचे 33 शो जातले. दुनियादारी हो सगळ्यांत म्हारग मराठी सिनेमा तातूंत आसा. विक्रम गोखलेक कृतज्ञता पुरस्कार भेटयतले. महोत्सव येता ते शुक्रारा 28 जूना सावन पणजे जातलो आनी आयतारा मेरेन चलतलो. मुख्य पावणे म्हणून उद्धव ठाकरे आणि चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून आम्ही अमिताभ बच्चन आणि जया बच्चनाक इन्विटेशन दिला. ते आमकां 2 दिसांनी कळटलें आणि बाकीचे सगळ्या पिक्चरांतले स्टारकास्ट आसतले. 15 पिक्चर आहा तेतूंतली सगळी स्टारकास्ट विल बी प्रेजेंट. रमेश चावला, दीपा देकुर्ना आणि दीप्ती कुर्ना आणि रमेश चावला, सतीश कटारिया आणि योगेश कारेकुर्वे एक वर्कशॉप कंडक्ट करतले. तशेंच स्पेशल वुमन सेशनान मृणाल कुलकर्णी. आत्ता आमकां 1 वरा पयलीं मेळ्ळां कन्फर्मेशन ते अश्विनी गर्दे हू इज द प्रोड्युसर ऑफ अक्षय कुमार. ते सुमित्रा भावे, क्रांती रेडकर आसा आणि कांचन अधिकारी बी आसा. वुमन्स डिस्कशन. तर अशें फंडिंग कोणा कडल्यान करप, कोण कोण उपलब्ध आसा हाची संपूर्ण माहिती मेळपाचें एक वर्कशॉप एका दिसाचें ह्या वर्सा करता. कित्याक आमचो फेस्टिवल करण्या फाटलो हेतू तोच आसा की चडांत चड फिल्म, आमी जर हो मराठी फिल्म फेस्टिवल म्हणलो जाल्यार चडांत चड गोंयांत फिल्म तयार जावच्यो आनी त्या फिल्मांक खंय वचप. गोंयचो मार्केट खूब ल्हान. जर तांणी कशें कशें वेगळ्या जाग्याचेर वचून तातूंतल्यान हो वेवसाय म्हणून तांणी तातूंतल्यान जगप हाजे खातीर एक वर्कशॉपाचो उपक्रम ह्या वेळार केल्लो आसा. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.